एक सवाल विचारतात, तुका भावार्थ आसा रे? तुका कोणातय भावार्थ आसा? अखेर करच्या पहिले ल्हान दोन स्टोरीज. मोगाचेनो, जिवीत मुझे एक थारू. वारे वादळ वालता तेदना थारू मुझे हलता आणि दलता. बुडताशें दिसता हांव कितें करूं. सबार दिसता न्हू. वांजेलांत आमी सा पावलान रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचून आसा. ह्या 3 दिसांच्या रेतीरेक मात्र न्ही, ताच्या पयलीं सुरू जाला हें वाचप. आनी नोव्हेंबराच्या 9-10 तारखेर म्हणशीर रोमागरांक बरयल्ल्या चिटी वेलें वाचप. सा पावलाचे 16 अध्याय आसात आनी ह्या 16 अध्यायांत जिवीत एक थारू, हांव कितें करूं. आनी सा पावल हाका जाप दिता. तें मोठव्यान आज सांगूंक हांव आशेतां. एक सवाल विचारतात, तुका भावार्थ आसा रे? म्हजो भावार्थ उणो जाला गी. तुजो भावार्थ खंय पावला? हांवें चिंतचे प्रमाणे हें सारकें क्वेश्चन न्हय. या इट्स नॉट ए कंप्लीट क्वेश्चन. आनीक चड फळादीक मापान एक सवाल विचारचें जाल्यार, तुका कोणातय भावार्थ आसा? इन whom is your faith? In what is your faith? हाका आमी शिकतना एक 3 म्हयने शिकोवंक आसले. एंकरिंग. तुजो आनी म्हजो भावार्थ एक एंकरिंग फेथ. जिविताच्या थारवांत तुजें एंकर तुवें खंय शिरकायलाय. आयच्या पयल्या वचपांत एका कालार तुमी तुमच्यो कुडीच्या खोट्या वडण्यांक बांदुल्ल्यो. तुमचें एंकर थंय आसलें गुलामपणाक. आनी ताजें रिजल्ट आत्मीक मरण, देवसाराचें जैत. पूण आतांच वाचलें आमच्या भयणीन तें वचप. तुमी जेजूचे गुलाम जाल्यात. रिजल्ट तुमचें एंकर जेजू थंय. जेजूचें आनी तुजें जैत. तोच सा पावलो आमकां सांगता, तरी मस्त बोटी थारू हालता आनी दलता. खंय म्हजें एंकर शिरकावचें. तेदना कुडीच्या आनी मोतीच्या क्लियर खडपाक शिरकावचें, या जेजू म्हणल्या खडपाक. जेजू म्हणलें खडप थोड्यांक मस्त बोटी, थोड्यांक थोडे फावटी दिसना. गैरे आनी सा पावलूच सांगता ताजे कळवळे. फाल्यांचें वाचप 7व्या अध्यायांत. बरें करया म्हूण म्हाका म्हजे थंय अत्रेक आसल्यार करची सकत म्हजे थंय ना. म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करतां. म्हाका करूंक जाय तें हांव करिना. Alas for me, a miserable person. निर्भागी हांव, कोण म्हाका हेल्प करीत. तेदना तोच सा पावल सांगता. वळ 25वी. आमच्या जेजू उदेशी देव एकलो मात्र म्हाका बचाव करूंक शकता. त्या देवाक अर्गां. अखेर करच्या फुडें कोणाक मन आसल्यार तांणी दोळे धामचे. एक धाकटो नियाळ तुमच्या उजेर दवरता. जेजू मुजें कडप. म्हजें एंकर त्या खडपाक शिरकावंक हांव ट्राय करतां. त्या खडपाक 4 कडेन म्हाका क्रॅक दिसतात. येर आयिल्ली दिसता. आनी त्या 4
क्रॅक्स जातावन जेजूचे पवित्र रगत वळता आनी जेजून ताका नांव दिलां पयलें क्रॅक माय प्रेझन्स, म्हजें हाजीरपण. हांव हाजीर आसां. भियेनाका, नीज कूड आनी रक्तांत हांव हाजीर आसां साक्रामेंतांत. सेकंड पी माय प्रॉमीस, म्हजें प्रॉमीस तुका, हांव तुका सांडिना, हांव तुका सोडिना. एंकर म्हजें तें शिरकायलें जाल्यार तूं शांती समाधानेंत राव. इट्स माय प्रॉमीस, हांव तुजे बरा आसां संवसार आखेर जाता पर्यंत. थर्ड पी माय प्रॉविडन्स, थोड्या फावटी म्हजी मांडावळ तुका समजना, तुका कळना, तूं घुस्पडताय, पूण म्हजें प्रॉविडन्स, म्हजी मांडावळ तुज्या बऱ्याक. मोगाक लागून हांव तें मांडावळ मांडून हाडटां. लास्ट माय परफॉर्मन्स, तुका बापाशी व्हरची म्हजी गॅरंटी. आय वील डू दॅट बाय ऑल मिन्स. माय प्रेझन्स, माय प्रॉमीस, माय प्रॉविडन्स, माय परफॉर्मन्स, ह्या खडपाक म्हजें एंकर हांव घट घालतां. आखेर करच्या पयलें ल्हान 2 स्टोरीज. डॉक्टर फाउस्ट म्हणलें सगळ्या संवसारांत तें एक तियात्र, नाटक. डॉक्टर फाउस्ट आपलो आत्मो लुसिफेराक विकता. 26 वर्सांक 24 years he sells his soul to the devil. आनी देवल ताका पदवी, पयशे, पाशांव इनाम जावन दिता. प्लेजर, मनी अँड पावर. आनी तो बरें सूख भोगता सगळे ताज्या जिणेंत. 26 वर्सां आखेर जातना ताका भिरांत दिसता. आपणाचें एंकर हांवें त्या देंवसराच्या खडपाक घाला. हांवें म्हजो आत्मो विकला. कोण म्हाका तें तुटयत. आनी निराशीपण तुमी तूं आसा डॉक्टर फाउस्टस. आनी एक ल्हान भुरग्यांची एक स्टोरी. भुरगे अशें बऱ्या सुडाळ फ्रेश दिसा गुड्याक गेले. थंयसर तो वेळ गाळीपटा कायट वाऱ्यार सोडोवचो. सगळ्यांनी आपले कायट तरांतरांचे वाऱ्याक सोडले. सुतां सोडून सोडून कायट वयर गेले. एका भुरग्याचो कायट इतलो उंच पावलो त्या मोडा मदें तो लिपलो. कायट दिसना जालो. मोस्त्री थोड्या भुरग्यांनी म्हळें, अळे तुजो कायट ना, यू हॅव लॉस्ट युअर कायट. तो भुरगो भियेलो, लजेलो, कावजेलो, पूण थोड्या वेळान नो, आय हॅव नॉट लॉस्ट माय कायट, म्हजो कायट आसा. कशें कळ्ळें तुका? म्हज्या हाताचेर तें सूत वोड उरलें म्हाका भोगता. आय कॅन फील द टग ऑन माय हँड. सो मोगाच्या भयणी भावानो, आमचें एंकर जेजू खडपातें जावन दी. आमेन.